सकाळी मिरामारच्या बिचावयल्यान सुरू जाल्ल्या ह्या तिरंगा यात्रेत सहभागी जाले त्या सगळ्या जाणांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता। ही तिरंगा यात्रा जी 11 ऑगस्ट पासून 17 ऑगस्ट पर्यंत वेगवेगळ्या जाग्याचेर ही तिरंगा यात्रा जातली आणि त्या निमित्तानच म्हणजे वंदे मातरम ह्या गीताचे महत्व, तिरंगा ह्या झेंड्याचे महत्व आणि तिरंगा वंदे मातरम या गीताचो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय पासून आतापर्यंत आणि तिरंगा झेंड्याचो पुरा इतिहास लोकांसमोर दवरचो म्हणून खूप बरें एक्झिबिशन आज या आझाद मैदानात आयोजित आमच्या आर्ट अँड कल्चर ह्या डिपार्टमेंटात केला। तांचें हांव अभिनंदन करता आणि समेस्त लोकां खातीर वंदे मातरम आणि तिरंगा फ्लॅग हाजे इम्पॉर्टन्स समजचे म्हणून आयच्याच सुरू जाल्ल्या ह्या एक्झिबिशनाक तब्बल 17 तारीख पर्यंत आझाद मैदानाचेर आसतले। हांव समेस्त सगळ्या गोंयकारांक आणि गोंयभरांतल्या सगळ्या भुरग्यांक आव्हान करता की 17 तारीख पर्यंत आसपी ह्या एक्झिबिशनान सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आणि हे एक्झिबिशन पळोवचें। 14 तारखे दीस आमी म्हणटा की 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत देश स्वतंत्र जालो, बट बऱ्याच जाणांक विभाजन विभीषिका हाचो इतिहास खबर ना। ह्यो देश स्वतंत्र जाता आसतना इंग्रजांनी ह्या देशाची जी फाळणी केली आणि विभाजन केले आणि आमी जे म्हणटा की पाकिस्तान आणि हिंदुस्तान असे जे दोन देश जाले, तो 14 ऑगस्टूय आमी केन्ना विसरूंक ना। कारण ह्या देशाची फाळणी आमचे दुर्दैव म्हणजे धर्माच्या आधाराचेर केली। हिंदू आणि मुस्लिम या धर्माच्या आधाराचेर केली आणि पाकिस्तानात रावपी हिंदू की तुम्ही चले जाओ हिंदुस्तान ह्या हाजेर तांच्यांनी जे विभाजन केले आणि असंख्य मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचो छळ जो पाकिस्तानात जालो आणि ज्यो ट्रेनी भरून भरून म्हणजे लोकांची कत्तल करून आमी म्हणटा ज्यो लोकांच्यो डेड बॉडीज ह्या हिंदुस्तानात धाडल्यो तोय दीस आमी विसरूंक ना। आयजूय बी ह्यो फॅमिलीज आसात की ज्यांच्यांनी 14 ऑगस्ट ह्या दिसा आपल्या पुराय फॅमिलीच्यो डेड बॉडीज पळयल्या। कोण तरी एखादो दुसरो मनीस हो चुकून जिवंत उरलो असे कितले तरी लोक आसतले जेन्ना एखाद्या काळी अखंड भारत देश आशिल्लो। पाकिस्तान, बांगलादेश आणि हिंदुस्तान हे तिनूय देश जो एक देश आशिल्लो आणि त्या देशात रावपी ज्या हिंदू लोकांक जे छळ केलो गेलो, तांकां मारले गेले, ते कशे तरी पळून म्हणटा तशें हिंदुस्तानात आयले। तो विभाजन विभीषिका होय दीस आमी विसरूंक ना। म्हणजे जेंकां जसो स्वातंत्र्याचो आनंद आशिल्लो, स्वातंत्र्याचो उत्साह आशिल्लो, बट ज्या फॅमिलींचेर आयिल्लें संकट हो देश विभाजन करता आसतना तोय आमी विसरूंक ना। म्हणून येता त्या 14 तारखे दीस विभाजन विभीषिका होय दीस म्हणजे द पार्टिशन हॉरर होय दीस आमी पाळटा आणि त्यांची याद करता की त्यांच्यानी या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या बरोबर सगळ्यात व्हडलो लॉस ज्या फॅमिलीक जाला, ज्यांच्यानी आपली पुराय फॅमिली ही गमयल्या, ज्यांच्यानी आपले पुराय जिवंत गमयल्या, त्याय लोकांक याद करता। आणि म्हणून तर विभाजन विभीषिका हाजे एक्झिबिशन 14 ऑगस्टा दीस ह्याच ऑडिटोरियमान लागतले। ते पळोवपा खातीर पुराय गोंयभरच्या लोकांनी येवचें आणि ते याद करचें।